काँग्रेस फुडारी नंददीप राऊत हांणी नगरसेवक प्रिया राऊता बरोबर लोकांकडेन बसका घेतली। नंददीप राऊत म्हणटा वास्को बस स्टँड प्रकल्पाक विरोध ना तर पीपीपी मॉडेलाक विरोध आसा। पीपीपी मॉडेला वरवीं जमनीचो व्हड भाग डेव्हलपरांक विकपाचो राऊत हांणी दावो केला। जाल्यार कावन्सिलर प्रिया राऊत म्हणटा हाच्या आड झगडपाक आंदोलन करपाची तशेंच कोर्टान वचपाची तयारी आसा। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। खंय तरी नजरे फुडें हाडपा खातीर पॅनीक म्हटल्यार जेन्ना 1-2 म्हयन्या पयलीं लोकल MLAन खंय तरी वास्को इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणी डिसायड केलें की एक बस स्टँड जावचो खातीर वास्कोन बस स्टँड जावचो। तेच्या पयलीं कालूच आल्मेरान बरो बस स्टँड प्लान केलो आनी वेल डिजायन आसलेलो आनी सगळे ऑफिसीस अंडर वन रूफ आसलेले आनी खंय तरी हो चेंज ऑफ प्लान करून एकीच कडेन बस स्टँड आनी दुसरो पीपीपी मॉडल करपाक सोदतालो खंय तरी। पीपीपी मॉडल म्हटल्यार कितें? पीपीपी मॉडल म्हटल्यार पब्लीक प्रायवेट प्रॉपर्टीज खंय तरी एक जावन 70-30 रेशोचेर खंय तरी बस स्टँड हो खंय तरी दिवपाक सोदताले। 70-38 हो रेशो करून जे 62 रेशो आसता थोडी 60-38 हो रेशोचेर खंय तरी हो हे बिल्डराक ते दिवंक सोदतात। NBCC नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन आनी पीपीपी म्हटल्यार पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप हे मॉडेल 62 जो एरिया उरता तांकां लागून पीपीपी जे उरता तो ते बांदून खंय तरी आपल्याक अर्निंग दवरून बाकीचे 1000 एरिया आसा ती खंय तरी कदंबाक हे सारकें न्हू। ताका लागून लोकांक हांव अवेरनेस दाखोवपाक गेल्लो की जे 11,000 जागो आसा आनी जितूर बस स्टँड जातलो तो फक्त KTCक 11,000च उरतलो आनी तितूर खंय तरी आमच्या ओन्ली बस स्टँड आसतलो आनी कांय आसचें ना। वेरेज 18,000 उरतलो दी एजन्सीज खंय तरी आपणाक लागून खूब कितें कितें करूंक शकता आनी इकतले प्रायवेट हे खंय तरी रॉंग आसा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेजेर हांवें LOPकूय इश्यू काडपाक लायलेलो आसा जेन्ना करून की हे सगळ्या 40 आमदारांक कळपाक जाय की वास्कोन हें कितें जाता। वास्को हें विकूंक काडलेलें आसा कळ्ळें न्हू आनी हो खंय तरी मॉडल हांगा जावपाक जायना। ताका लागून आमी ही मिटींग घेतलेली आसा आनी आमी सगळ्या वॉर्ड लोकांक रिक्वेस्ट करता तशेंच सपोज हे आयकना जाल्यार आमी एक हेजिटेशन करतले फूल वास्को खातीर जेजे कारण आमचो हो बस स्टँड आमकां लागून उरतलो। सपोज जायना जाल्यार कोर्टूच आसा आमकां 100% वयतले हे लोकांच्या आदाराचेर म्हाज्या वॉर्डाच्या आनी वास्कोच्या लोकांच्या आदाराचेर हांव कोर्टानूय वचपाक तयार आसा। टेक्निकली सगळे इश्यूज कळलेले आसा। हांव इतलेंच म्हणटा की हो जो बस स्टँड आसा तो सारको विकपाक काडला तो आमकां नाका। हो पीपीपी मोड आमकां नाका आनी जशें आतां कळ्ळें तुमकां की म्युन्सिपाल्टीसून आतां शिफ्ट त्या कंपनीची कितें कंडिशन आसा की फूल खाली करून शिफ्ट करपाचो आनी ते रिजोल्युशनान अशें आसा KTCLच्या की तो म्युन्सिपाल्टीची जागो आसा तो शिफ्ट करपाचो। पूण हांव म्हणटा की म्युन्सिपाल्टीची जी आमची मिटींग जाल्या तितून एक पॉयंट सुद्दां येवंक ना डिस्कस करपाक। जावंक म्हाकाय खबर ना बाकीच्या कावन्सिलरांकूय खबर ना तांकां सुद्दां रायट आसा कित्याक हो जागो आमी घेवन कसोय दिवंक शकना कोणाकूय दिवंक शकना थंय रेवेन्यू येता तेचो आमकां विचार करूंक जाय लोकांच्या हिताच्या दृश्टीन। आनी ताकाच लागून हांव जें म्हणटा ही जी प्रायवेट कंपनी आतां येवपाची आसा आनी जे 70-30% गेल्या आमकां नाका हे। हांव एज अ कावन्सिलर हांव स्ट्रॉंग अपोज करता लोकांच्या वतीन स्ट्रॉंग अपोज करता आमकां हे असले प्रोजेक्ट नाका। कित्याक हो जो पयलींचो प्रोजेक्ट जो पयलीं आसलो कालुसराच्या टायमार तो म्हाका दिसता बेस्ट प्रोजेक्ट आसा। अंडर वन रूफ जी सगळीं ऑफिसां येवपाची आसा ती लोकांच्या दृश्टीन खंय तरी हितकारक आसा। लोकांक हांगा ट्रान्सपोर्ट आसा म्हटल्यार लोक येवन हांगा खंयच्या ऑफिसान आपली कामां करूंक शकता जावं रावचें पडलें वेट करचें पडलें तरी तांकां बरें जातलें न्हू। पूण हो जो प्रोजेक्ट आसा तो मात सगळ्यांकूच लॉस आसा।